हेडलँड सडा वाठारात मुरगांवचा राजा या सार्वजनिक गणेश उत्सव मंडळाचे अनधिकृत शेड मोडपा खातीर शुक्रारा प्रशासकीय कारवाय जावपाची आशिल्ली। हे खातीर घडणूक थळार मोठ्या प्रमाणात पुलीस बंदोबस्त तैनात केल्ले। थळावे आनी भावीक व्हडा संख्येन एकठांय आयिल्ले, ते खातीर वातावरण तापिल्ले। चवथ लागीं पाविल्ल्यान आतां आमी शेड मोडपाक दिवचे नात अशें लोकांचें म्हणणें। जाल्यार मुरगांव पालिकेच्या मुख्याधिकाऱ्याचे भलायकेंत इबाड जाल्ल्यान तांकां हॉस्पिटलांत दाखल केला। मुख्याधिकाऱ्याच्या गैरहाजेरीक लागून बांदकाम मोडपाची प्रक्रिया तात्पुरती स्थगीत केल्या अशी माहिती मामलेदारान दिली। आमकां इतलेच मागणे असले की गणपती लागीं पावला हे मेन कारण। 15 दिसान हो मंडप रेडी जायना। जशें तुम्ही पयला आसतले भितर डेकोरेशन जाता, इतली वर्सां तुम्ही येता सगळे जाण, डेकोरेशन जाता ते करपाकूच 2 म्हयने वयता। आमी कोर्टाकूय रिक्वेस्ट केल्ली काल की आमकां बाबा हे चवथी उपरांत जे कितें आहा तुमचें तें मातशें फुडें धुकलां, मागीर तेच्या उपरांत आमी सेल्फ विलिंगली हे शेड आमी तुका काडटा म्हणून, तेय आयकूंक ना कोर्टान। सो आमकां हे लोकांची सेंटिमेंट हर्ट जाला म्हणून आयज इतले लोक तुम्ही पळोवंक शकता हांगा येयलेले आहा, ते बेश्टे येवंक ना। इतलेशे म्हाका सांग 50 स्क्वेअर मिटर जागो एमपीटी कांयच कमी पडलो? हय, एक क्वेश्चन तांकां विचारपाक जाय। तो चेअरमॅन आपलो बसला थंय वयर, ताका काय खबर ना हांगा तो खंयच्या गांवांतलो कोणातलो काय खबर ना। हे आमचे सेंटिमेंट हर्ट जाता सगळ्यांचे लोकांचे। हो एक गणपती असो आहा अख्ख्या गोंयांत, तो 20 वर्सां पयलीं स्टार्ट जाला आनी इतलो व्हडलो आनी इतलो धूम धाम हितून तो साजरो केल्लो जाता। 9 दिसाचो गणपती। आमी काय मागना, फक्त आमचे सेंटिमेंट हर्ट करनाका। आनी हो एंटी हिंदू जो बसला थंय चेअरमॅन, ताका सारकेंच दाखयतले आमी कितें तें। आयज खंय तरी हेड जॉन जाला, तुमकां दिसता की गणपती पावलो म्हणून तुमकां सगळ्यांक? गणपती पावलो। स्टार्टिंग बालन मोहन चोडणकरान गणपती केलेलो, गणपती केलो। आता बालन ना, आता वेदांत मोहन चोडणकर सगळं मुरगांवकाराचो गणपती, एकट्याचो वेदांताचो सगळं मुरगांवकाराचो गणपती हो। ही आमची शेड आसा न्हू, ही अशीच आसूंक जाय। आणि आमचे काय प्रॉब्लेम ना, ह्या गणपतीक आमचे हात लावंक जायना, कित्याक 15 दीस गणपती उरला आता त्या भुरग्यांक यूथ आसा न्हू, तांकां बऱ्या भशेन गणपती करून दिवनी, मजा करून। साड्यार आमच्यान चडशे अशें बरें फांक्शन सगळं मुरगांवकाराचो गणपती, एकट्याचो वेदांताचो गणपती, तेजो ग्रुपाचो सगळं साड्याकाराचो गणपती, आनी सगळं साड्याकारून येवन हांगा गणपतीची ह्या करपाचें, गणपती पायप न ह्या करपाचें। In that Honorable High Court had given direction to the Chief Officer of Mormugao Municipal Council to execute this order, but due to some circumstances he was not present over here. So actual identification of the illegal structure has to be carried out as per the direction, as per the speaking order passed by the Honorable High Court, and that responsibility is given to the Chief Officer of Mormugao Municipal Council. But he had deputed his subordinate staff, municipal engineer was present, and he told me that Chief Officer has been hospitalized, and still we tried to execute the order. Though Chief Officer was not present, but people were demanding the presence of Chief Officer, and Chief Officer, who is the main authority to execute the authority. I am not the authority, Mamledar is not the authority, neither the police inspector or the DYSP who is present over here is the authority to execute this order, is the Chief Officer. And the order of Honorable High Court was crystal clear that Chief Officer had to be present in person to execute this order. And there are chances that some allegation also will be leveled against us since the Chief Officer was not present at the site to demolish this illegal shed. So that's why, considering that Chief Officer is a vital officer who has been actually directed by the Honorable High Court to demolish this illegal shed, and he is hospitalized, he is not actually present at the site, not purposely, but he is sick. He has fallen ill now and he is hospitalized as per the statement, oral statement made by the municipal engineer. So we are adjourning this demolition process. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।